नमस्कार पोळ्या प्रुडंट खबरो नोकर भरतीक सरकाराची नवी पद्धत वर्षभराच्या पोस्टाच्यो जायराती जानेर मार्चामध्ये 6 महिन्या भितर वेकन्सी भरप अनु डिसेंबर आणि फुडल्या जानेरा सावन पद्धत चाली। युती सरकार आणि बीजेपीच्या असंतुष्ट आजी माजी आमदारांचे कोफुसांव मंत्री आमदाराच्या अलिखित रिक्रुटमेंट कोटावेल्यान एक्सपोज। प्रुडंट रिपोर्टाचेर बोवाळ। लोकायुक्ताक वाढीव मालमत्तेची माहिती दिवंक 3 आमदार आणि 9 माजी आमदार मंत्र्याचे काकू। चडशा आमदारांची मालमत्ता वाढली शेकड्यांनी टक्क्यांनी। आदलो काँग्रेस आमदार जितेंद्र देशप्रभू मायन संचालक अरविंद लोलयेकार धरून 5 जाणांचेर कोरगांव मायनिंग स्कॅमान चार्जशीट। 2004 पानांचेर चार्जशीट। 200 विटनेस। नागरी पुरवण मंत्री गोविंद गावडेन कुणे इंडस्ट्रियल इस्टेटीन मारली रेड। 17 टन गव्हाचो ट्रक धरलो। गव्हाच्या स्टॉकान गुड्डुला सावाचे दुबाव। सप्तकभरान हायवेचे काम करपी कॉन्ट्रॅक्टरान तिसरी पायपलायन फोडून लोकांक केल्या उदकाक पातीशेर। साकवाळे नॅशनल हायवेचे काम करताना पायपलायन फुटली। केरे खांडेपार गिरी तेच। आणि दिल्ली हायकोर्टान केले प्रफुल्ल पटेला खाला AIFFक सस्पेंड। 5 महिन्या भितर घे म्हणला नवे इलेक्शन। GFA खोशी। सरकारान नोकर भरतीक नवी पद्धत काढल्या। वर्षभराच्या पोस्टाच्यो जायराती जानेर ते मार्चामध्ये करप आणि 6 महिन्या भितर वेकन्सी भरप। वर्षाच्या दुसऱ्या हाफान कसलीच नोकर भरती दवरप ना। LDC डाटा एंट्री ऑपरेटरा खातीर वर्षाच्या सुरवातीक सगळ्या खात्याची मागणी पळोवन एकदाच प्रक्रिया करप। अनु डिसेंबरान आणि फुडल्या वर्सा जानेरासान ही पद्धत खंय चालीक लागतली। दर वर्सा वर्सूयभर सरकाराच्यो वेकन्सी भरप चालूच असता। एखाद्या खात्यान पोस्ट काढले काय अर्जांच्यो राशी पडटा। वर्सभर भुरगे अर्ज घेवन खात्यांनी भोंवत उरतात। मात ह्या फुडें खंय अशें जावचें ना। सरकाराचो रिक्रुटमेंट पयल्या 6 म्हयन्यांत सोंपतलो। रिक्रुटमेंटाची नवी पद्धत। वर्साच्या पयल्या 3 म्हयन्यांत येतल्यो नोकऱ्यांच्यो जाहिराती। जानेर ते मार्चांतूच पोस्टाच्यो जाहिराती। उपरांत डिसेंबर मेरेन जाहिराती ना। जानेर ते जून 6 म्हयन्यांत सगळी प्रक्रिया करून नोकर भरती जातली। जुना उपरांत रिक्रुटमेंट जाली ना जाल्यार पोस्ट लॅप्स जातले। लॅप्स जाल्ल्या पोस्टांक परत जायरात नव्या वर्सा। फकत अंदू डिसेंबरातूच जायराती दिवन नोकर भरती सुरू करतले। अंदू सुमार 1800 ते 2000 कर्मचारी निवृत्त जातात। ते भायर लॅप्स जाल्ले रद्द केल्ले असे 4000 वयर पोस्ट आसतले। तयार केल्ले नवे पोस्ट धरून वट्ट वेकन्सी 10,000 मेरेन। फुडल्या कांय म्हयन्यांत 5500 रिक्रुटमेंटाचो प्लान आसा। LDC आणि डेटा एंट्री ऑपरेटरांचे नोकर भरतीकूय नवी पद्धत आसतली। सगळ्या खात्यांनी वर्षभरात कितले LDC आणि डेटा एंट्री ऑपरेटर लागतले त्यांचे लिस्ट तयार करतले। वर्षाचे सुरवातीक लिस्टा परस मातशे मायज पोस्टा खातीर जाहिरात करतले। सुमार 1000 परस मायज पोस्ट एकाच वेळार भरपाची प्रक्रिया जातली। एकदांच परीक्षा घेवन सिलेक्टेड उमेदवारांचे लिस्ट तयार जातले। खात्यांचे गरजे प्रमाण तांकां जाय तितले LDC आणि डेटा एंट्री ऑपरेटर मेळटले। बीजेपीच्या फाटल्या सरकारान सरकारी फौज 56,000 वयल्यान 60,000 तेंकली। आतां सरकाराचे नोकर भरतीचे टार्गेट पयल्यार वो 5 वर्साचो टर्म सोंपता म्हणल्यार सरकारी स्टाफांचो आंकडो 65 ते 66,000 तेंकतलो। सुमार 22 गोंयकारां फाटल्यान एक सरकारी कर्मचारी। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे। युती सरकार आणि बीजेपीच्या असंतुष्ट आजी माजी आमदाराचे कोफुसांव मंत्री आमदाराच्या अलिखित रिक्रुटमेंट कोटावेल्यान एक्सपोज जायत आसा। फाटल्या सरकाराचे 1000 वयर पोस्ट रद्द जातले आणि ताचो परत प्रोसेस सुरू जातलो म्हणून प्रुडंटान निकतोच रिपोर्ट केल्लो। आदलो मुख्यमंत्री पार्सेकरान मिडियांतल्यान सरकाराचेरूच बॉम्ब घाल्या उपरांत 24 वरां भितर सिनियर बीजेपी वाले थंय डॅमेज कंट्रोलाक पावले।
फाटले सरकार बीजेपीचेच मागीर नोकर भरती नव्यान कित्याक काय म्हूण आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर एकीकडे मिडियान उलयल्लो. तो उलयता थंय आसा डॅमेज कंट्रोलाक बीजेपी वाले थंय पावले. पार्टी म्हणून आमी तांकां मेळ्ळे आनी तेंचे कडेन आमी हें सगळें विचारून घेतलें कितें एक्झॅक्ट. कारण कशें जाता की फाल्यां ना जाल्यार मागीर आणखी कोण तरी तेचेर प्रक्रिया दिवंक शकता. प्रत्येकाचें वैयक्तीक मत आसता. त्यामुळे जेणे आतां समजा हांवें जर म्हाका जर सांगिल्लें जाल्यार हांव म्हणजे म्हाका जर कितें सांगूंक जाय जाल्यार हांव डायरेक्ट मुख्यमंत्र्याक सांगपाचो वचना. हांव पेपरा कडेन डायरेक्ट उलोवचोच ना. प्रत्येकाचें एक हें आसता. आदलो कला आनी सांस्कृतीक मंत्री दयानंद मांद्रेकारानूय पार्सेकराच्या स्टेटमेंटाक फंड मारला. आनी हें कन्फ्युजन वाडचें न्हय आनी आमच्या भितर मिसअंडरस्टँडींग वाडचें न्हय म्हणून आमी क्लॅरिफिकेशन परत दयानंद मांद्रेकरान स्टेटमेंट केला आणि त्यांनी पार्सेकराच्या स्टेटमेंटाक पूर्ण पाठिंबा दिला. म्हणून आता पळय कोण कितें उलयला कन्फ्युजनाचे हे जे आसा कन्फ्युजनाचे वारे इतले झपाट्यान वाडला की तुमकां ताबडतोब अग्निशामक दल बंब तयार करून पावलोवचे पडटा. अग्निशामक कशें जाता किशोर की बऱ्याचदा मिसअंडरस्टँडींग हें पण पेपराचेर ज्या वेळार हें कन्फ्युजन सुरू जालें की 1000 पदे रद्द होणार आणि वगैरे वगैरे आणि त्यामुळे प्रत्येकाक दिसता की तें कोणें तरी खरेंच काय कितें आणि त्यामुळे प्रत्येक जण उलयतलोच न्हय. त्यामुळे तें उलोवणें बंद जावंक जाय. एक्चुअल रियालिटी कितें आसा ही सगळ्या जाणांक कळची. 2016 वेंचणूक वर्स आशिल्ल्यान चडशा जॉबांच्यो जायराती त्या वेळार आयिल्ल्यो. मात तेन्नाचो मुख्यमंत्री पार्सेकरान रिक्रुटमेंट प्रोसेस वेंचणूक जाय मेरेन स्थगीत दवरिल्ली. त्या वेळार कितलेशेच पोस्ट भरप सुरू आशिल्ले. कांय पोस्टाच्यो मुलाखती जाल्ल्यो पूण आतां ही प्रक्रियाच रद्द जाता म्हणून पार्सेकर बेजारला. चल्ला ते कोणा खातीर काय म्हणून पार्सेकराचो प्रश्न. तो कन्फ्युजन एक वेगवेगळें कन्फ्युजन जें जाता त्यामुळे म्हणून आमी पार्टी म्हणून आमी क्लॅरिफाय करतात. कारण वेगवेगळ्या हातूंतल्यान वेगवेगळ्या तरेंतल्यान एखादो कोण तरी विचारता आनी मागीर एक एकदां मागीर तें छापून येता. त्यामुळे तेजें थोडेशें लोकां मदीं कन्फ्युजन जावंक जायना. कारण नोकरी हो असो सेन्सिटीव विशय आसा आनी त्या ताका लागून आमी एक एकदम पार्टी म्हणून क्लॅरिफिकेशन दिलें. फाल्यां एखाद्या पेपरार आयल्या नंतर तें बऱ्याच जाणांक तें खरें दिसता आणि त्यामुळे ते खरोखरूच ते असं काय कितें तातूंत मागीर कितें जाता संभ्रम निर्माण जाता. तो जावं जायना. प्रुडंटा खातीर सुभाष खुटवळकर. जीएमसीच्या पेशंट रेजिस्टर काउंटरा भायर मंगळारसावन राज्या भायल्या पेशंटा खातीर वेगळी लायन केल्या. ओपीडीन मात असो प्रकार नाशिल्लो. सुत्रा कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण डिसेंबरासावन भायल्या पेशंटा कडल्यान जीएमसी फी घेतले. फी कितली दवरपाची हाचेर सध्या भलायकी खात्याचो अभ्यास चल्ला. घेवया एक ब्रेक.